विघ्नेश बाब कितें जालां आयज हांगासर तुमी सगळे जाण शिवोले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जमलेले आहा ते आयज शिवोलेन अशें जावन येता 8 दीस जाले 2 वरां 3 वरां लायट वयता लायटीच्या डिपार्टमेंटान फोन मारल्यार फोन लागना फोनूय ना तेंचे कडेन एक फोन मारलो एक म्हणटा आपल्याक 15 दीस जाले निकतो जॉयन जाला जेईक फोन मारल्यार जेईकूय फोन लागना मागीर आमी एक नंबर मारलो 1912 कितें डायल केलो तो पेन्जिम लागलो तो म्हणून लागलो शिवोलेन फिटर फॉल्टी आहा ओके 1912 नंबर शिवोलेन फिटर फॉल्टी हांवें ताका विचारलें कसलो फिटर फॉल्टी आहा तो म्हणटा सगळी लायन वयता न्हू हांवें विचारलें ताका सर प्रोविजन केल्लें हांव म्हटलें शिवोलेन जे मान्यसून लायट गेली वो सोडियानसून लायट गेली जाल्यार ते प्रोविजन केल्लें हांव म्हटलें सगळ्याक लायट दिवपाची म्हणून मान्याय लायट गेली जाल्यार सोडियानसून प्रोविजन केल्ल्या सोडियान लायट गेली जाल्यार मान्यसून प्रोविजन केल्ल्या आतां 2 वरां जालीं दाण्यार आनी फेर्नांडीस वाडो लायट ना बाकीचे वॉर्ड सगळे लायट आहा बाकीच्या वॉर्डांनी हांव इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान येयलो हांगा ताका विचारलें जाल्यार ते सांगता म्हाका आमचें काम न्हू हाय टेन्शनाचें काम म्हणटा हाय टेन्शन वाले ताका विचारलें ते हांगा आसले तो म्हणटा हांगा ना ते तुयेनसून येता म्हणसर ते कितल्या वरांनी येयले ते ताकाच विचारा आनी अही जर प्रॉब्लम हे पावसा पयलीं जाले पावसूय ना आतां सगळी लायट वयता आनी सिनियर सिटीजन मोस्ट आमचे ते सफर जाता ते कॉल करीत आसता मेंबरांक लायट कित्याक येयना काय म्हणून ते आमकां सांगिता आतां भुरग्यांच्यो एग्जामी आहा 10थाच्यो आहा वो 9थाच्यो सगळ्यांच्यो एग्जामी चालू आहा तांकां बाबड्यान ती शिकतली खंय येदो 2 वरां 3 वरां लायन धरय ना लायट ना जाल्यार ती शिकतली खंय हा तुम्ही आता पळया फोन सुद्धा काढून दवरता एंगेज दवरता तुम्ही आता तुम्हीच सांगा आमकां आतां हेचे MLA ची मिटींग घेवची पडटली आनी MLA च्या पीएकूय फोन मारलेलो युवराज म्हणून ताकाय फोन मारलेलो ताकाय फोन मारलेलो हांवें युवराज म्हणून तेणेन एक फोन मारलो एक म्हाका सांगता आपूण 15 दीस जाले रे असो प्लीज रे रिक्वेस्ट करता म्हाका सांग हेंचे कडेन फॉल्टूच मेळना जाल्यार हे लायनमॅन कसले तरी आसतले हाची इन्क्वायरी जावची पडटली म्हणजे आता सानमेरेन हांगासर लायट ना शिवोले वाठारांत लायट ना 2 वाडे लायटूच ना आनी 8 दीस जाले लायन वयता 2च वाडे वयता जेन्ना तुमी हांगासर येयले पळय तेन्ना तुमकां हांगासर जो हे ऑपरेटर तेंच्यांनी कितें सांगलें हांगासर ऑपरेटर तो आपल्याक खबर ना तो म्हणटा आपल्याक काय खबर ना तो म्हणटा हाय टेन्शनाचे तांकां खबर आहा फाटल्या दिसांनी आमी पळयलं तुझे लग्ना कडेन जेन्ना लायट गेली कंटिन्यू 3 दीस लायट नासली आनी तुझे लग्ना दिसा पासून लायट नासली तेन्ना सेम सांगलेलें की हाय टेन्शन लायट गेल्या पूण हाय टेन्शन जेन्ना लायट वयता तेन्ना हांगासर डिपार्टमेंटान हाय टेन्शनाचे मनीस अवेलेबल नासता हांगा तेन्ना अवेलेबल ना ते हाय टेन्शनाचे हांवें तेन्नाय सांगलेले जेन्ना तूं पळय म्हणटा दिवाळे कडेन लायट गेल्ली तेन्नाय प्रोविजन केल्ल्या आनी आतांय आहा एट प्रेझेंट प्रोविजन केल्ले हाय टेन्शनान येवन ते प्रोविजन फक्त ट्रान्सफॉर्मर ओपन करून लायट दिवपाची आसता ती दिना ते 1.5 वर तोच सफर करता लोकांक हाय टेन्शना कितले लायनमॅन दवरलेले हांगासर ते दोगूच जाण ते पूण तुवेंतल्यान येता तेच येतल्यान ताका हांवें मुवमेंट रजिस्टर विचारलेलो तो म्हणटा आपले कडेन ना हांगा ते आतां खंय रजिस्टरार सायन मारून येता ते हांव नको हांगा आसता ते नको तुवेंतल्यान येयसर लोक हांगासर सफर जावंक सफर तुवेंतल्यान येयसर अच्छा बाबा तुम्ही कितें सांगूंक सोदता आमचे सगळे भुरगे कितें काम करपाचें ना घरा वता मरे तुमी कोण एक कित्याक दवरता ऑफिस बंद करा आनी घरा वता मरे कोण येयले म्हणटकूच तुमचे फोन चालू जाता आनी फोन लायट गेली म्हणटकूच तुमचे फोन बंद जाता बाबा आतां केन्नाच्यान लायट ना म्हाका आतां 2 वरां जावन गेली मरे हांव जेवपाचो उरला मरे काळखान जेवपाचें आमी कसलें काम करता तुमी लायटीची बिलां टायमार आसता लायटीची बिलां टायमार येता ती दुसरे म्हणजे स्ट्रीट लायट पेटना
त्याला फोन केल्या उपरांत स्ट्रेट लायटी पेटता, बिलां आमी फारीक करता, प्रत्येक घराक बिलां वयता, ते कमी करिनात. ते प्रत्येक फावटी तांकां फोन करचे पडटा. कसली कामां करता तुमी? पब्लीक हे मरे तुमी फॉर एक्झाम्पल आमच्या सरपंचाचे हे घे, तेकाय खबर आहा, तोय सफर जाता. कितें चल्लां कितें? प्रवीण बाब, तुम्ही कितें सांगू सोदता? आमी पळयलां की फाटल्या दिसांनी अहेच बोवाळ जाल्लो आनी फाटल्या दिसांनी एक सारकें टेन्स सिच्युएशन क्रिएट जाल्लें की लायट नासली. आयज परत सेम सिच्युएशन जाल्लें आसा. तुमी सगळे गॅदर्ड जाल्ले आसा एक शिवोले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान. कितें इश्यू सारको? मेन इश्यू म्हणजे हाय टेन्शन आहा पळय, हे म्हाका दिसता सामकें काम करिना हाय टेन्शनाचेर. तेचेर मातशी येईन मातशी एक्शन घेवपाची. एक्शन कितें तरी काम करतना मातशें लक्ष दिवपाचें. अशी कंटिन्यू 2-2 वरां फॉल्ट मेळना नाजाल्यार हाय ऑथॉरिटीजनी कोण तरी दुसरे लायनमॅन हाडून पळोवंक जाय. 2-3 वरां फॉल्ट एप्रील मेनूत ही हालत जर आसा जाल्यार पावसाळो कसो कितें? फुडें खूब प्रॉब्लेम जावं शकता. वादळ जाता आनी झाडां पडटा, कितें पडटा जाल्यार हे जावचें ना. म्हाका दिसता 4 मनीस दवरपाकूच जाय हांगा. आतां ते स्टाफ चडशे घेतलेले आहा म्हणजे हाय टेन्शनाचेर वाडोवपाचें. ते एलटीचें काम तेंचें तें काम चालू आसता, ते खंय कॉल येता ते चल्ले. पूण हाय टेन्शनाचें अशें ते 2-2 वरां लांबणीक दवरून तें काम लोक टाळतलोच न्हू. आनी येदी व्हडली शिवोले आहा आनी 2 जाण हाय टेन्शनाचे लायनमॅन आनी तुयान 20-1 जाण जे ते सायटीन आनी हे एरियन शिवोले व्हडली एरिया तेन्ना 2च लायनमॅन. हो फरक कित्याक कितें? मागीर ते तुमी डिपार्टमेंटाक विचारपाचें. तितलेंच डिमांड की हाय टेन्शनाचे मनीस हांगा वाडोवपाचे. हाय टेन्शनाचे मनीस वाडोवंक जाय. 2 जाणां कडेन जायना बाबा आनी 2 जाण येवन एक्स्ट्रा येवन तेका कॉल आउट करून हांगा हाडून तें काम चालू करूंक जाय. बेगीन जाता इतलें तेंच्या लोकांचे मातशें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट जावंक जाय. नाजाल्यार हे संख्या वाडत रावतली आनी हितून कितें जातलें प्रॉब्लम जातलो मागीर. आनी हो प्रॉब्लम आहात पावसांत, तेच्या पयलींच हो सुटावो करपाचो. तुम्ही कितें प्रॉब्लेम सध्या हांगासर सगळे जे लोक जमलेले आहा पळय? हे साप्ता बरोबर आपण ते फोन दवरतात. आणि कितले फोन कंटिन्यू फोन येता कंटिन्यू बिझी आसता. हॅलो कितें प्रॉब्लेम सध्या हांगासर लायटीचो? हय, हॅलो तुमकां एक प्रश्न केला, कितें प्रॉब्लेम लायटीचो जो लोक सगळो हांगासर जमलेलो आहा? हा पूण कितें प्रॉब्लेम कितें आहा की लोक सगळो हांगासर जमलेलो आहा? हा एसटी लाईन फॉल्टी आहा केन्नाच्यान? 9:15 पूण फॉल्ट अजून सापडूंक ना. मागीर लोकांचें जें म्हणणें आहा हांगासर की फक्त हाय टेन्शनाचे 2च मनीस सध्या हांगासर आहा. अरे अजून फॉल्ट क्लियर जावंक ना हितून. एसटी लाईन हॅलो नो रे अजून फॉल्ट क्लियर जावंक ना रे. ट्राय करता. हय फॉल्ट क्लियर जावंक ना. कोणा कडेन उलयता तुमी? हय, मागीर तुमी कोणा कडेन आतां इतलो हे उलयता फोनाचेर? हॅलो ते लाईनीर आहा रे, लाईनमॅन आहा लाईनीर. एसटीचे लाईनमॅन. हय ना रे ते आम क्लियर जावंक जाय न्हू. हय जे तुम्ही कॉल केलो? हय, हा ना आता कोणा कडेन उलयता तुमी? कंझ्युमर. ओके. व्यक्त कितें सांगूंक सोदता? सध्या आमी पयला शिवोलेन कांय वाठारान शिवोलच्या लायट ना. तुमी सगळे आयज जमलेले आहा.
3 वरां सुमार जाली आमकां लायट ना. आमचे इन्वर्टर आहले ते dead. पावस ना कांय ना आनी आतां गरमेच्या दिसांनी लायटी चलना जाल्यार त्रास जाता. भुरग्यांची एग्जामी आसा, जाणटो लोक आसा, फॅन घालूंक मेळना. आमी हांगसर फोन मारल्यार फोन लागना, सगलो एंगेज येता. 2 वर्सां फाटीं आमच्या वाड्यान ऑपोजिशन आहलें ती हाय टेन्शन लायन पास करपाक. विघ्नेश आनी आमी सगळे मेळोन आमकां तांणी कन्विन्स केलें की प्रॉब्लम आहा तेन्ना चेंज ओवर करतले आनी लायटी चालूच आसतल्यो म्हणून. जाल्यार आतां सद्या फेर्नांडीस वाडो लायट ना, कोस्ता वाडो लायट ना, गुडे दांडोय लायट ना आनी बामण वाड्या लायट आसा आनी हांगसर लायट आसा. आमची कंप्लेन्स केल्यारूय कोणा आयकोना. कित्याक हे प्रॉब्लम चालूच उरता कांय खबर ना. कितें दिसता आतां प्री मॉन्सुना पयलीं कसो कितें सुटाव जातलो? मान्सून जावच्या आदी हे प्रॉब्लम आसा. मान्सूनान आनीक जायते सुबेज प्रॉब्लम जातले. जी प्री मॉन्सुना पयलीं जी झाडांची वेवस्थीत कापणी जायना तेचेर कितें म्हणूंक सोदता? हांव नको प्रॉब्लम कित्याक लागून आयलो, हो झाडांक लागून नासतलो. ते सगळो हाय टेन्शन करता आनी हांगसर आयल्यार ते म्हणटा आमकां कांय रिजॉल्व करूंक जायना. हाय टेन्शन म्हणटा आमकां. हाय टेन्शन लो टेन्शन कांय चलना, आमची लायट चलना. बाकीच्या जाणांनी जशें म्हटलें की हांगासर फक्त 2च स्टाफ आसा, तेचेर कितें तुमचें मत आहा? दिसाचे जायते स्टाफ आसता म्हणल्यार आतां ते म्हाका दिसता हाय टेन्शन स्टाफ वय हाय टेन्शन 2च ना जाल्यार ताणें इन्क्रीज करूंक जाय. एकदम गरज आसा इन्क्रीज करपाक. तुम्ही काय अरे कितें आलें का